बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज कुशालकायेन आयज थावन ही तयारी आमी सुरू करता आमचे परबेची, जेजूच्या आप परगटणेची. आनी आमी जाणाव एतीक जाण विद्वान कितें घेवन येयले ते धूप, भांगर आनी गोंडरोस. धूप खुणायता आमी धूप खोणांत घालता देवाक, तर जेजू देव म्हूण खुणाव हे धूप घेवन विद्वान आयलो. भांगर खुणायता जेजू राजा, आमी राजाक हे भांगर घाता, तर जेजू राजा म्हूण हे खुणाव हे भांगर घेवन आयले. आनी सोर शेवटी गोंडरोस त्या काळार लायताले एके भाशेन कुडीक, देखून करून मरणाच्या वेळार हे खुणायता की देव मनीस कसो, एके भाशेन जेजू मनीस कसो ह्या संवसारांत आयलो. तर जेजूक आमी खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत आमचो देव एक मनीस कसो जावन एक राजा आमच्या जिविताचो म्हूण वळखूंक परब आमकां सगळ्यांक हुस्कायता. तर ह्या दिसांनी आयज ही तयारी सुरू करतना होच आमचो आवयस जावन दी की जेजूक आमचो देव धनी म्हूण वळखून तो आमचो जिविताचो राजा म्हूण. आनी हेच मनान धरून ही तयारेक सुरवात दितना खेरीत भाशेन ही माडयेचेर आमी आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो हे माडयेचेर आनी आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. लाईट ना कॉप्याला लाइटिंग बरी